गीत घेऊया पेज नंबर 117 I for दयाळ देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज देव आमकां दाखोवंक सोदता की तो आमचो जायतो मोग करता. तो आमकां आपली काकूळ दाखयता. पयले वाचपान तुमी पळयता सुजानाची कथा सांगलेली आसा. तातूंत आमी पळयता ताचे काळीज मोवाळ आनी खालतीकायेचें असलें देखून देव तिका काकूळ दाखयता. आनी आयच्या शिव वर्तमान पळयलें जाल्यार देखून जेजू ते बायलेकूय आपली काकूळ दाखयता. हेच परीन देव आमकां भोगसूंक तयार आसा आनी आमकां सगल्यांक भोगसणें दिवंक तोय आमकां आपयता. दुसऱ्यांक आमच्या भावा भयणांक भोगसणें दिवंक. तर ह्योच कल्पना मनांत दवरून आमी हे मोगाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पुदेतार देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तनान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच हांकवार मरे सगल्या देवदूतांक भोगतां आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदेतार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरां वर्ते कृपेन तूं आमकां सगल्या आशिर्वादान भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी दवरून आनी अशें सासणाच्या राजाच्या मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. लोकांन सुजानाचेर मोर्नाचें फर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोगटांतली हांव निरअपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरताली तेन्नाच
दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोवे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागोयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे अस्तोरेच्या मरणान म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. ताणें ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें? मुनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हाणें तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगी थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यात. सर्वेस्परान म्हणलां, निरअपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दितात, निरअपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सापडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाला तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाला. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानानची सोसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या धुवां लागीं करताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव, तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाला तुवें तांकां एकठांय देखलाय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाला. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगांय म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणें जी खास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले, तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरअपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठयले आनी तशेंच जोकीम आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोवे
सांपडोंक ना. त्या दिसा थावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतर हें देवाचे मोडकार. आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसो तूं दिताय. थोंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांक हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी परदुवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबें केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच परदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरांनी मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कोडे विचारीत रावले. देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान न्हीद जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्माण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्माण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावान भयणो, बरें करूंक आनी वायट हे दोनी हे संवसारांत आमकां दिसून येतात. हे दोनी तरेचे स्वभाव आमच्या जिवितांत आसतात आनी आयज ते आमी पळयता. हे धर्मशास्त्री आनी फारिजेव तांकां जाय जेजूक धरून
ते जेजूक एक प्रश्न घालतात, ही परिस्थिती उबी करतात कित्याक जेजूक ते धरूंक सोदतात. आनी हे दिसांनी आमी पळयत जाल्यार आतां जेजू आपल्या मरणाक तयार जाता तेन्ना पळयत जाल्यार आमी जायते फावटी पळयतात की हे धर्मशास्त्री आनी फारिसेव जेजूची चूक धरूंक ते रावतात आनी ताका ते ताचे मरण ताका धरून ते मरणाचे फर्मान दिवंक रावतात. आनी आयजी ते तांकां ही परिस्थिती उबी केल्ली आसा जंय जेजून तरी म्हणलें की त्या बायलेक सोडून दियात म्हणल्यार तांकां ते म्हणटले जेजू तांच्या शास्त्र्यां वयर ताच्या सुमूर्ती वयर आड वेता कसो. आनी सुमूर्तीन जबाब दिलोलो जाल्यार ते म्हणटा आसले जेजू दया दाखयना अशें. सो दोनी वाटेन ते जेजूक धरूंक सोदतात, पूण जेजू आयज जबाब दिता तो तांच्या काळजाक लागता तसोच जबाब दिता. आनी आयज होच जबाब आमकांय ताणें म्हणलेलो आसा. जायते फावटी आमी आमचे भाव भयण्यांक जाणें आमकां दुखयलां, जाणें जी वायट करतात तांकां आमी सदांच तांची नीट करूंक पयलीं आमी तांकां जज रोखडींच करतात. आयज जेजू आपयता आमी आमच्या भावा भयण्यांक जी वायटान सांपडटात तेन्ना आमी तांकां बोगसूंक तयार आसात काय. आनी आमी पळयलां आयच्या शुभवर्तमानांतूय जेजू मुखार ती बायलेक उबी करतात आनी जेजू तिचें पातक पडना. जेजू विसरता कित्याक ती बायलूय एक खालती जावन ती मोदें उबी रावता आनी ती खालतीकाय पळोवन जेजू ताची आख्खी पातकां विसरता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी खालती जावन आमची पातकांची दूख धरतात तेन्नाय तशेच भाशेन आमचो देव आमची पातकां बोगशिता. आनी तेच भाशेन आयज आमकां सगळ्यांक जेजू भाशेनूच जावंक आपयल्या. जेजू म्हणटा ते बायलेक आपुणूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना आनी हेंच करूंक आमकां आपयल्लीं आसा. आमी हे प्राचीत काळांत आसा म्हणटकीर आमी आमचें काळीज बदलूंक जेजू भाशेन बोगसण्याचें काळीज आमच्या जिवितांत येवंक आमी हेंच काळजान जेजूचे शिकवणीच्या आदारान मुखार वचूंक आमी देवाचोच आदार आमच्या जिवितांत मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43, वेदीचेर उंड्या सोवे. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानतात तसलेंच जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाल बापा, पासकांची परब समारंभांक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दणवणेचो फोड कसो
आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटयशीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपतीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना उगुणाचें तूं बोड मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता तुका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसुणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavatacho gut porgotuya. Somyashi santushe maronami samarata. Tushe panashivon maronami porgota. Tusha enya बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगटीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून तुका आमी दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुलीत मुखामण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यान जुजे, भाग्यान दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या जेजून शिकयल्ली प्रार्थन देवाक बाप म्हणून शिकयल्लें तें आसा तें आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां तन्ने पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो अस्काय आमकां दी. सुरकींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओद्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार कागुलतीन सूर पथकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 50 D7. देव साता मनशांचें खाण.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलां. ह्या बोरान आमचे वायट वणदवण्याचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे ओतमे नितळ सांबाळतल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुरतां आमी तुजेशी पावोशी कोर. क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. अंचोर पोदिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोड एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 90 F10. खोडपार आपली सोबा बांदल्या.